See, the status of COVID-19 is very alarming in Goa. That's why we went to the Chief Secretary and the Health Secretary to give a memorandum on behalf of the Goa Pradesh Congress Party. आता पळय केसी वाडत आसा कोविडाच्यो वास्कोन आनी हेका लागून आमचें एक डेलिगेशन उर्फान भारत योजना पट्टे आमी चीफ सेक्रेटरीक आनी हेल्थ सेक्रेटरीक एक मेमोरंडम दिला. आवर डिमांड इज दॅट वास्को should be under lockdown first. आणि हे पळय बॉर्डर आहा बॉर्डरीक we should stop all movement at the borders. हे ट्रक येता भायले आयनोर आनी कितें वता कोल वता आनी कितें वता हे गरजेचें न्हू ह्या दिसांनी. दॅट शूड बी स्टॉप बिकॉज आमकां खबर येयला ते बरमणे ड्रायव्हर पळय आहा दे आर द कॅरियर्स ऑफ कोवीड. 2 केसी जाल्लेल्यो आहा कन्फर्म जाल्लेल्यो आहा हे ड्रायव्हरांक लागून केसी जाल्ल्यो आहा. दीस शूड स्टॉप. एसेन्शियल कमोडिटीज पळय आहा दॅट कॅन कंटिन्यू. आमी जेन्ना 0 केसीस आसल्यो तेन्ना सगळें बंद दवरलेलें. 0 केसीस आसल्यो पळय तेन्ना ग्रीन एरियान आहले पळय तेन्ना सगळें बंद दवरलेलें. आमी लोकांक मारताले पुलीस मारताले तांणी भोंवंक दिनासले. आतां 300 जाल्यात 300 सांपडल्या त्यो आनी कितले आसल्यो आमकां खबर ना. आनी एट दीस टायम वी कॅनॉट रिमेन कॉम्प्लसंट. आमच्यान इजी घेवंक जायना. वी हॅव टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट नाव एंड दॅट इज आवर डिमांड. आनी गव्हर्मेंट तर अशेंच फकाणां करीत काँग्रेस पार्टी वील कम ऑन द स्ट्रीट. आमी गोंयकारांक राखपाक गोंय राखपाक आमी रस्त्यार येवन सगळें बंद करतले. इज लुकींग ओनली एट द मनी पार्ट. देर आर 2 थिंग्स टू एनीथिंग. इकॉनॉमी इज वन पार्ट बट सी वी हॅड शट डावन वेन देर इज नो केसीस. आतां केसी वाडत आहा. वी शूड कम आउट ऑफ द लॉकडावन एट सम टायम बट इज दीस द रायट टायम. जेन्ना केसी वाडटा तेन्ना आय डोंट थिंक इट इज द रायट टायम. देर शूड बी सिवियर रेस्ट्रिक्शन्स ऑफ मुवमेंट ऑन एनीथिंग. आमी रेस्टॉरंटां उगडटा हें उगडटा चर्चीन पासून सगळे पाद्री टेम्पल्स एवरीबडी रियलायज द डेंजर्स ऑफ ओपनिंग अप. तेणी बंद दवरला. हो एकलोच बोबाड मारता केन्ना जाताच न्हू. ही इज लुकींग ओनली आफ्टर मनी. पयशे जाल्यार हेल्थ जाल्यार पयशे आसतले. तुमी हेल्थ तर ना वील बी स्पेंडींग मोर मनी. सी इकॉनॉमी डिपेंड्स ऑन हेल्थ ऑल्सो. इफ वी आर स्पेंडींग मोर मनी ऑन ट्रिटींग पीपल आवर इकॉनॉमी वील गो डावन एनीवे. सो इट इज बेटर प्रिकॉशन इज बेटर देन द क्युअर. कमिटीचो डेलिगेशन चीफ सेक्रेटरीक मेळपा आयिल्लो. सो आनी हेल्थ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरीन आमचे बाब जनरल सेक्रेटरी जनार्दन भंडारीक मॅसेज केली की आपली जी जॉयंट सेक्रेटरी आसा आनी हेल्थ सेक्रेटरी जॉयंट आसा हांकां दोगांयक तुमी तुमचे जे व्ह्यूज आसा ते मांडचे म्हणून. सो आमी आमचो मेमोरंडम जो आसा ताका दिला की तो खंय फूल डे तेजो आयज शेड्यूल आसा आमचे चीफ मिनिस्टरा कडेन. सो ताका लागून ताका आयज थंयच्यान हालपाक मेळपाक ना. इवनिंग जे आसा ऑल पार्टी डेलिगेशन मिटींग आसा. आयज जो आमचो डेलिगेशन येयला हेजो एकूच मेन उद्देश म्हणल्यार की गोंयांत जे आसा एक केसी वाडत लागल्या आनी आमी आयज मागणी करपाक येयल्या की जे बॉर्डर्स जे आसा ते बॉर्डर्स कंप्लीट सीज करपाची गरज आसा. जे ट्रक्स येता भायले ओर येता भायली हे सगळे जे ट्रान्सपोर्टेशनाची आयज गरज ना. आयज इतली इम्पॉर्टंट ना. आमची गोंयची जनतेची लायफाचे इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता आनी कसलीच वस्तू आसपाक जायना. तांकां खावपाक पिवपाक कितें सुविधा जाय ती म्हाका दिसता ती गोंयांत आसपाक जाय. आयज तुमी पयले आसतले 70 आनी केरी असली गांवांनी लोकांनी सेल्फ लॉकडावन केलां. सेल्फ लॉकडावन करपाचो एकूच उद्देश आहा की लोकांक खबर आसा की आयज गोंय जें आसा गोंयांत सरकार चलता काय ना हें लोकांक खबर आसा. गोंय जें आसा हें फक्त IAS ऑफिसर गोंयांत चलोवपाक लागल्या आनी गोंयांत IAS ऑफिसराक लागून गोंय हें म्हाका दिसता आयज सुरक्षीत आसा. कित्याक मंत्र्यांचो जो स्टेटमेंट आसा तो दिसाक एक स्टेटमेंट येता. भारतीय जनता पार्टीचे जे 4 ते 5 आमदार मुरमुगांव तालुका कोर्तालीम तालुकाचे बॉम्ब मारता की जे कंप्लीट लॉकडावन करपाची गरज आसा. हांगा हें दिसून येता की भारतीय जनता पार्टी जी आसा ही डिवायड जाल्ली आसा. हें दिसता की थोडे आमदारांक जे चीफ मिनिस्टराक कन्विन्स करूं शकना ते आयज लोकां मुखार वचपाक लागल्या. ते हें करूंक सोदता. म्हाका दिसता की तेंचे मदें एकवट ना आनी ते चीफ मिनिस्टराक बदलपाक सोदता काय कितें चीफ मिनिस्टराक चेंज करूंक सोदता काय कितें एक वातावरण गोंयांत निर्माण करूंक सोदता की हो चीफ मिनिस्टर जो केपेबल ना. ताका लागून हे जे स्वताचे आमदार आयज गोंयचे जे जनतेचे मुखार येवन बॉम्ब मारता. गोंयचे जनतेचे मुखार येवन सांगता की कंप्लीट लॉकडावन करपाची गरज आसा म्हणून. म्हाका दिसता की हे आमदार जे आसले हेंचे तो कालूच जावं बाबालिना जावं मोविन जावं आनी कोणी जावं हेमी चीफ मिनिस्टरा कडेन बसून एक क्लोज डोर मिटींग घेवन जे आसा हें सांगूंक शकताले की बाबा लॉकडावन वास्को करपाची गरज आसा म्हणून. पब्लिका मुखार येवन हेमी आपलो स्टँड क्लियर केला
की चीफ मिनिस्टर जो आसा हो तांकां आयकना आनी चीफ मिनिस्टर जो आसा दुसरो जो आसा हेल्थ मिनिस्टर होय कोणाक आयकपाक तयार ना. यांचे दोगांयचे कॉम्बिनेशन सारकें ना, हें क्लियर जाल्ले कडेन आसा. आनी ताका लागून आमी मागणी केल्या की प्रत्येक जो आयज जंय चॅकपोस्ट आहा थंय ओपीडीची गरज आसा, थंय दाखलो हॉस्पिटल जे आसा तेमी करपाची गरज आसा. एक 10 बेडाचे हॉस्पिटल थंय करपाची गरज आसा. पीपीई किट्स जे आसा सगळे प्रोटेक्शन किट्स जे आसा थंय अवेलेबल करपाची गरज आसा. नर्स डॉक्टर्स थंय रावपाची गरज आसा. कित्याक हे भायले जितले येयल्या तांकां लागून आयज आमचे गोंयचे जनतेचो जो जिवाचो जो धोका जो आसा हो वाडत चल्लेलो कडेन आसा. आमी गोंयांक चीफ सेक्रेटरी इतलें सांगून येयल्ले की तूं आमची गोंयची जनतेची प्रजाची जी अशी रक्षा करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आयज तुज्या खांद्यार आसा आनी तुजो आख्खो जो गव्हर्मेंटाचो डिपार्टमेंट आसा IAS ऑफिसरांचो तुमी घेतलेलो कडेन आसा. सो तुमचे कडेन आमी मागणी करपाक येयल्या की तुमी आमची रक्षा करचे, कित्याक आमकां आयज ह्या सरकाराचेर आमचो कसलोच विश्वास उरना. की जे आमचे ब्लॉक्स आसा, आमचे जितले ब्लॉक आसा, आमी जितले ब्लॉकांक आमचे काणकोण ब्लॉक आसा एक्टीव आसा, आमचो पेडणे ब्लॉक एक्टीव, वास्को ब्लॉक आसा, आमी सगळे लोकांक घेवन जशे तुमी काल पयले आसतले की जेन्ना शिरोडा सेंटर जाता तेन्ना लोकांची आयज लाठी चार्ज जाली. ती आयज लाठी चार्ज करपाची गरज नासली. आयज लोक जे आसा हे दुखल्लेले आसा. आयज लोकांक त्रास जाल्लेले आसा. लोकांक नाका तेंची भुरगीं ही आसा सेफ जावपाची गरज आसा. सो जेन्ना तुमी तेंचे लाठीचार्ज करता ही रॉंग मेसेज वयता. ते आपली सेफ्टी खातीर आयज लोक रस्त्यार येयल्ले कडेन आसा. ही क्लियर मेसेज आसा की लोक आपली सेफ्टी खातीर रस्त्यार देंवपाक आयज तयार आसा म्हणून. सो सेम आमचो जे ब्लॉक्स जे आसा आमी सगळे ब्लॉक्स एक्टीव करतले आनी आमी सगळे ब्लॉक एक्टीव करून लोकांक लागून जे लोकांचे हिता खातीर कितें जाय तें आमी करतले.